शेनवारा शिरगांवच्या बांदेकर खण कंपनीच्या कामगारांक गोवा सुरक्षा मंचाच्या सुभाष वेलिंगकरान तेंको दिला। सरकारान खणी संदर्भात सकारात्मक तोडगो काडचो म्हण मागणी वेलिंगकरान केल्या। आरडी एक्सको खातीर शिरगांवच्यान चंदू मांद्रेकार। कायदेशीर खाणींक जी कितें कंडिशनां आसा, शर्ती ज्यो आसा सरकारच्यो आनी एनवायरमेंटाच्यो, पर्यावरणाच्यो, त्यो पालन करून घेया आनी त्या पद्दतीन काम करा। बिहार आणि ओरिसा ह्या दोन राज्यांनी बरोबर केलें ताणें बेकायदेशीर हांकां एकदम बंद उडयलें ना, तांकां नोटीस दिली तुमचें हें बरोबर ना म्हणून। जो पर्यंत हें तुमी जाग्यार हाडिना अमके गजाली तो पर्यंत तुमच्या हाका आमी परवानगी दिना म्हणून। आनी हळू करून ताणें केल्या नंतर सगळ्यांनी हळू मायनिंग सुरळीत जाल्यो। म्हणजे गोव्याचेर जशी कुराड कोसळ्ळ्या पळय अशा पद्दतीचें त्या हातून जालें ना। हांगा आमी कित्याक करूंक शकूंक ना? हांगा अडवंगीपणा जो आसा म्हणजे अडाणीपणा जो आसा अदीक ह्या हातूंतल्यान म्हणजे हांव अशा पद्दतीन ती आड आयली अशें म्हाका दिसता। फटिंगपणा लोकां कडेन की आपूण आतां नरेंद्र मोदी कडेन उलयतलो म्हणून खंय थंय वतलो स्ट्रेचराचेर घालून घेवन अशें ना न्ही। तूं आजारी आसा न्ही, तूं आतां पर्यंत उलयतालो जाल्यार बरो जेन्ना रक्षा मंत्री म्हणून आशिल्लो त्या वेळाचेर हो प्रश्न कितलो बिकट आसा हो कळनाशिल्लो। 3.5 लाख लोकांच्या पोटा कडेन तुम्ही जेन्ना खेळटात डायरेक्टली इनडायरेक्टली त्या वेळाचेर हें लक्षात येवंक ना तुमच्या काय म्हणून। तुम्ही 4 जाणांचो सूड घेवपाक ज्यो गजाली केल्यो त्यो गोंयचें हित म्हणून लोकांक सांगलें तुवें आनी फटयलें। आनी हांगा तो सांगता आतां नरेंद्र मोदी अरे ताज्या पयलीं गेला मरे, गोंयान आयलो पळय, अमेरिकेन उपचार घेवन गोंयान आयलो न्ही, ते विधानसभेन बी आयले आनी विधानसभेन आयल्या नंतर परत वर्ष पडले न्ही। परत वर्ष जेन्ना पडले त्या वेळाचेर तांणी नरेंद्र मोदींच्यान तांचो फोटो आयला मुख्यमंत्र्यांचो, त्या वेळाचेर उलोवंक ना तर तूं हो प्रश्न म्हत्वाचो नाशिल्लो। हांव एक कित्याक सांगता संगती, एकूण दुर्दैवान राजकीय क्षेत्र हें बरें चलूंक ना। अंतःकरणान कणव वचपाक जाय, म्हजो पक्ष कसो चलचो आनी म्हजी राजकारणां कशीं चलचीं ताज्या पेक्षा सुद्दां जनतेचें हित हें म्हत्वाचें। पण हांवें सांगलें की दीपक ढवळीकराक हांव मानतां अध्यक्ष, कित्याक ताणें सरकारान आसून सुद्दां धमकी दिली 15 डिसेंबर पर्यंत जर खाण प्रश्न सुटला नाही तर सरकारातून बाहेर पडणार म्हणून। 15 तारखेक हांव गाळी मारतलो म्हणून सांगलें हांवें। 15 तारखे पर्यंत ते दीस 13 तारीख न्ही, शेवटचो दीस दिल्लीचो। तो पर्यंत कितें गट्स रे, कितें मनीस रे, केदी घोशणा रे। सरकारान आशिल्ले लोक आता सरकार सोडून भायर सरतले, लोकां खातीर कितलो त्याग काय म्हणून। 15 तारखेक मात्र तें जर जालें ना, सरकार जर सोडलें ना जाल्यार तुमकां लोकांनी गाळी मारपाच्या लायकीचें म्हणून सांगलें हांवें। येते आशिल्ले सगळे थंय आनी हांवें सांगलें कित्याक घोशणा दितात तुमी? तुमकां सत्तेचो लाभ मरासर आसात लोकांक, मरूंक तेकले जाल्यार सुद्दां लोक खुर्च्यो सोडिना अशी स्थिती दुर्दैवान गोंयांत जाल्या। आनी ताजे मुळे कोणूच इंट्रस्ट घेवन तें हें करिना। आतां कितें आसा आमच्या हातान, सगळ्या लोकांच्या हातान, केवळ खाण कामगार न्ही आमी आसा बरोबर। तें इतलेंच आसा की हांगा नाकेबंदी कशी करतलो म्हण हांवें एक सुचना केल्ली थंय पुतीक आनी एकूण सगळ्यांच्या समोर उलयता आसतना की आमी कितें करुया, हांगा NGOज आसा, नॉन गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन आसा, नुस्ती नॉन गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन म्हणून आसा इतल्यान चलना। ह्या लोकांची आज आसा, हो लोकांचो प्रश्न हें कळटा, यो बरोबर अशें म्हणून सगळ्यांची एक सुकाणू बैठक घेवया आनी कितें तरी ठरवया की जेणे करून आमदारांक भायर सरपाक दिनात, घरांतल्यान काम करपाक दिना, घाला भितर घालपाचें आसा जाल्यार। हो प्रश्न जो पर्यंत सुटना तो पर्यंत एकाय कार्यक्रमाक लोक वचना, तांकां एकाय कार्यक्रमाक लोकांनी आपोवचें न्ही, बहिष्कृत करचें तांचें। हें जर कळिना जाल्यार खंयचें एकदां निवडून आयल्या नंतर 5 वर्सां टोलवाटोलवी जर करतले तुमी, भाशेच्या प्रश्नाचेर सुद्दां टोलवाटोलवी गेली। हांव घरचो मनीस न्हय रे, तुमी घरच्या सामकें हेंच करता तुमी। 3-3.5 वर्सां टोलयले ताणें आनी मागीर आमच्या लोकांच्या विरुद्ध रावले ना आमी उबे, कित्याक आमी जनतेचे, आमी सत्तेचे न्हय दास। म्हणून हें जें आसा आतां खासदार जे आसा गोंयांत घेवं नाका, भायरय जावं न्ही। आतां परत येतलें अधिवेशन सोंपोवन शेनवार आयतार, घेवं नाका तांकां गोंयांत, आडय तांकां, फिरणे मुश्कील करून दवरा तांचें। हो एकूच उपाय आतां उरला, कित्याक करपाक जो जाय आतां कायदो तो संसदेनूच करपाक जाय।
किंवा गोवा गव्हर्मेंटान लिजीस जे आसा ते विनंती करून सरकाराक नवे लीज करता अशें म्हणून सांगपाक जाय. जें हें आसा दुसरे फावट रिन्यू न्हय अशें कितें तरी ताणें मदलें सोदून काडपाक जाय. 2 कलमां भितरलीं उपकारना तशींच हांव जाहीर सांगता हें सगळें. आनी मगोचो जाहीरनामो घेया आनी गोसुमोचो जाहीरनामो घेया. 2 कलमां खंयची म्हणून सांगलें आमकां लोक आमकां मतदान करचे ना तशें घेतलें. आनी काल सुद्दां सांगलें ताणें पोर्तुगालच्यान येवन आमचे 7 सीट कित्याक गेले खबर आसा. हांवें पोर्तुगालच्या लोकांनी माफी मागची म्हटली म्हणून 7 सीट गेले. केदे पोर्तुगालचे लोक ग्रेट. ताणें 2 कलमां वगळूंक जी सांगली न्ही, एक म्हणजे कॅझिनो बंद करा, हें आमकां चलचें ना. आनी दुसरें मातृभाशा जी आसा ती टिकपा खातीर इंग्रजी प्रायमरी लेवल वयलें शिकपाक बंदी न्ही. इंग्लीश शिकपाक कोणाचें येना. पदरच्या मोडच्यांनी 4 येता मरे. 5वे पासून सगळ्या कॉलेज पर्यंत इंग्लीश मरे. आमी तें खंय आडायलां. सबंद देशान मोदीच्या राज्यान, अमित शहाच्या राज्यान, नायडूच्या राज्यान, राष्ट्रपतीच्या राज्यान मातृभाशेंतल्यान प्राथमीक शिक्षण चलता. आमी नागालँड कित्याक करतात आमकां. ढवळीकरान आमकां सांगलें की तें सुद्दां कलम आमकां चलचें ना म्हणून. आमी सांगलें मागीर तुमी वेगळो जाहीरनामो करा. लोक कितें समजता तें समजून येता आनी आमी वेगळो जाहीरनामो करता. हांवें उद्धवजी ठाकरेंक विचारलें की अशें अशें जाता जें मात. तो म्हणलो मारूं जग. आमी तुमी जें कितें करता ताचेशी पूर्ण सहमत आसा. आनी आमी दोगांनी वेगळो जाहीरनामो डिक्लेअर केलो आनी मगोन वेगळो जाहीरनामो ही 2 कलमां काडून डिक्लेअर केलो.